ऑथेंटीक गोवन होममेडाचेर आज आमी गरय करया। गरय म्हणल्यार तन्ने पणसाची भाजी कशी करपाची ती पळोवया। हांगा हांवें एका कायलीन 2 चमचे खोबरेल तेल घालून घेतलां। तेल मातशें गरम जालें की तातूंत पाव कुलेर हिंग, 1 कुलेर सासवां, 2 मिरसांगो अश्यो उब्यो चिरिल्ल्यो, थोडोसो करबेल घालून मातशें परतून घेवया। आतां हातूंत हो जो हांवें तन्नो पणस असो उबो शिनला तो घालून घेता, मिक्स करून घेता। आतां हातूंत 1 चमचो हळदी पिठो मातशें मिक्स करून घेवया। थोडेंशें मीठ घालून जाय तितलें उदक घालून थोडेंशें घालपाचें उदक घालून धापून 5 मिनटां शिजोवन घेवया। भाजी आमची पळयात 50% शिजिल्ली आसा। हातूंत आतां हांव उकडिल्ली पणसाची भिकणां घालून घेता, 1 कुलेर साकर घालून घेता आनी सारकें मिक्स करून थोडेंशें आनी उदक घालून धापून 5 मिनटां शिजयता। भाजी पळय आमची जाल्ली आसा। हातूंत हांव थोडीशी सोय घालता, कोथमिरे पालो घालून घेता आनी गॅस बंद करून दवरता। आमची रुचीक गरय तयार आसा। तुमी ती मुद्दम करून पळया, तुमकां ती आवडटलीच।